येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. काल राती राज्यात वादळाचे वातावरण. गडगड जोगला सयत घोग्यांनी पावस. 28 मेरेन पावसाचो अदमास. जीएमसी कुशीच्या बांबोळी कुचिरा सभेत हुंवार. मातशा पावसान बुडलो सभे. तोडगो काडपाक अधिकाऱ्यांक अजूनय येना यश. सोनसड्या वयल्यान नव्या मंत्र्याचे दुसरे आश्वासन. सोनसडो कोयराचो प्रश्न येता त्या 12 ते 18 म्हयन्या भितर जातलो सुटावो. नवो कोयर व्यवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेराताचें आश्वासन. पूण वेळ कितें तें सांगतलो. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. बांबोळे कुचिरा वाठारांतल्या भुयारी मार्गार येवपी बुट्टी, जंय राज्याचें मुखेल हॉस्पिटल जीएमसी आनी जायतीं इश्कोलां आनी एक स्टेडियम उपस्थित आसा. हो प्रश्न सोडवप अधिकाऱ्यांक शक्य ना अशें दिसून आयलां. पळयात. 4 पदरी हायवे हुंपपाचो एकूच मार्ग आशिल्लो भुयारी मार्ग मातसो पावस पडले लेगीत उदका पोंदा वयता. हे फाटलीं कितलींशींच वर्सां चालू आसा. साबार आश्वासनां आनी यत्न करून लेगीत भुयारी मार्ग अजून लेगीत हुंवारा खातीर सक्षम ना. गरमेच्या दिसांनी फक्त 2 वरांक पडिल्ल्या पावसान ह्या भुयारी मार्गाची कितें अवस्था जाल्या ती पळयात. विद्यार्थ्यां खातीर बस स्टॉपाचेर वचपाक महामार्ग हुंपपा खातीर भुयारी मार्ग हो एकूच सुरक्षीत मार्ग आशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक आतां यो वच करपाक 4 लेन महामार्ग हुंपपाक वा चिखलान भरिल्ल्यो धोपरभर उदकांतल्यान वचप हातूंतलो एकच पर्याय वेंचचो पडटा. ह्या वरांतल्यान गाडयो व्हरप शक्य नाशिल्ल्यान गाडयांक हॉस्पिटलांत वचपा खातीर हेर मार्ग सोदचो पडटा. ही हुंवाराची समस्या फाटलीं कितलींशींच वर्सां चालू आसतना त्या आतां कोयऱ्याचो लेगीत उद्रेक जावपाक लागला. मुखेल म्हणजे एका वटेन जीएमसी आनी दुसऱ्या वटेन पुराय इश्कोला. पळयात. भुयारी मार्ग हो विद्यार्थी आनी रुग्णां खातीर एक म्हत्वाचो प्रवेश रस्तो आशिल्ल्यान हुंवार स्थिती सोडोवपाच्या कामांत अधिकारी भारावन गेल्ल्यात वा ह्या समस्ये कडेन पुरायपणान कानार सोडल्यात अशें चित्र दिसता. चड अनपेक्षीत गडगडाच्या वादळाचो अदमास आशिल्ल्यान आनी मान्सून बेगीच लागीं येत आशिल्ल्यान भुरगीं आनी रुग्णालयांत यो वच करपी लोकांक परत परत भुयारी मार्गाचो वापर करप गरजेचें आशिल्ल्यान भुयारी मार्गा कडेन लक्ष दिवपाची चड गरज आसा अशें दिसता. GOA365 खातीर विन्सेंट रोजारियो. डिसेंबर 2022 मेरेन सोनसड्या वयल्या सगळ्या कोयराची प्रक्रिया करून ताचो विलो लावपाची मोख गोंय धन कोयर वेवस्थापनान दवरला. महामंडळाचो MD लेविन्सन मार्टिनान सांगलें. हो तात्पुरतो उपाय आसतलो. फुडल्या 12 ते 18 म्हयन्यांत नवी यंत्रणा प्रकल्पात येतकच सोनसड्या वयल्या कोयराचो प्रश्न कायमचो सुटावो जातलो अशें कोयर वेवस्थापन मंत्री आतानियासिओ बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. ह्याय वर्सा परतून कोयर लाशिल्ल्यान सोनसड्याचो प्रस्न परत एकदा पेटला. सोनसड्यार 2 फावट उजो लागिल्ल्यान थळाव्यांनी ह्या घडणुकेचेर दुबाव उक्तायला. आतां सोनसड्या वयलो कोयराचो प्रस्न सोडोवपा खातीर नव्यान यत्न सुरू आसात. कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरातान GSWMC अधिकारी, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत, फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आनी कुर्तरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो सयत सोनसड्याची पळोवणी केली. MD आणि बाबूशान स्पष्ट केल्लो रोड मॅप आयकात. Road map is one is remediation which we want to complete. We are doing maximum possible by May end before the monsoon start. Then we have to stop. And post monsoon, if it remains, because we don't know as of now if there's any quarry inside, we can't make out. If that is there, it may be delayed by next December. This December 22, entire remediation has to come to complete. With this, we will create a land at the old shed around 3,000 square meters, for which one retaining wall will be constructed. We will backfill it to put our future road map into action. That is to biodigester. There are a lot of incidental equipment required. Wave bridge, your aeration tank, your settling tank, lot of things are required. It is just like a mini plant of our Saligaon plant. We intend to set up 2 plants of 25 ton per day capacity. That is the biodigester to manage the waste of the MMC. Now, for that we have put certain conditions to the municipality, which my colleague has agreed basically to comply with those conditions to set up this plant. It will take around 12 to 18 months to complete. Next 18 months. Yeah. So hopefully by next. Be rest assured, we have found a solution for this problem. We will have a coordination between the municipality and the Solid Waste Management Corporation, for which nodal officers are being implemented, are being already nominated, appointed, and from my point of view, I am saying that
that we are happy with the remediation work that is being done by the Solid Waste Management Corporation. DPR will be ready. DPR will give you details, how many plants, what type of plants, everything will be clear in the DPR. Based on the DPR, they will start calling for tender. All your doubts will be cleared on the DPR. We are in serious business. When I say I'm in a serious business, it is serious business. There is no question of asking what are my thoughts of the meeting. You see, we are very clear. Please remember, we are here to do serious business. I said I'm going to fight with anybody, whoever it is, it takes for me to complete the job. मुरगांव नगरपालिकेन एक शेड GSWMC कडेन सोपयला. आतासान हांगा आनीक कसलोच ताजो कोयर उडोवपाक दिवचे नात अशें लेविन्सन मार्टिन्सान सांगले. Now municipality is taking some decision. You can announce that, sir, to hand over that land to the Waste Management Corporation for a permanent solution. Once we take over, we will not allow any waste to be dumped anywhere inside because we have to work on a permanent solution. For which within by 12 15 days we are going to come up with a detailed project report. So that project report, then we have to put up the tender system and all that into place. Before even finishing the waste, we will work on that so that we are parallelly working. We don't wait till we finish it all. We hope to finish substantial quantity before May end. But if it remains, then again you have to cover up as per the procedure and start again in October, November, December. So next 3 months, in my opinion, we have to be able to finish the entire thing. संसडाच्या कोयराक उजो वाडटे गरमेक लागून लागता. हाजे फाटल्यान कोणाचोच हात ना अशें GSWMCचो चेअरमॅन आणि कोयर व्यवस्थापन मंत्र्यान सांगले. I am sure that this problem will be tackled once for all. Now there are certain, I think some days back when I was out of station, they said some fire got up. See, this is not a man-made disaster actually. This is some of the guesses. Now I think I am not technically basically competent to explain to details. I think MD will explain to you on that. Sometimes maybe because of intervention of man-made, maybe somebody small, this can come up, spark can also give a big one and fire takes place because temperature is already high. With waste itself, temperature goes to about 50-55 degrees centigrade. Inside the shed if you go, it is high. Outside also it is high. And suppose sometimes maybe somebody smokes, or I don't say it is there, but otherwise also with that heat, because that's why you must realize even if the fire brigade stops the fire, it goes on burning for days together because the heat is already there inside. So these are the issues, but we have also asked the municipality to be careful because these days again it can happen because the temperature is also very high outside, inside also. आज मडगांवच्या संसद प्लांटाचेर बाबूश मनसकात ताणें विजीट दिली. ताच्या वांगडा फातोडेचो आमदार प्लस कुर्तोरेचो आमदार आनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हे आशिल्ले आनी हे सगळे अधिकारी आशिल्ले. हे अधिकाऱ्यांक घेवन ताणें पयलीं मिटींग केली प्लस लेविन्सन मार्टिन हांणी तांकां पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन दाखयलें. मिटिंगे उपरांत मनसकात हांणी उलयता आसतना मिडियाक सांगलें की हांगा 2 TPD प्लांट येतले आनी बेगीनच्या बेगीन ह्यो संसदाचो जो इतली वर्साचो प्रश्न आसा तो सॉल्व जातलो म्हणून. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप. भारतात फाटल्या कांय सप्तकां सावन दिसपट्ट्या कोविड-19 प्रकरणांनी वाड जायत आसा. दिल्ली, मुंबय आनी बेंगळूर शहरांनी कोविडाची वाड जायत आसा. एका सप्तका पयलीं कोविड-19 संसर्ग भारतात 90% वाडिल्लो जाल्यार दिल्ली आनी हरियाणात प्रकरणांनी वाड जाला आनी केरळात 4 दिसां उपरांत नवे कोविड-19 दुयेंती नोंद जाल्यात. भारतात ओमिक्रॉनाच्या BA.2 प्रकारातूय वाड जाल्ल्यान देशात कोविड-19 संसर्गाच्या चौथ्या ल्हाराबद्दल चिंता निर्माण जाल्या. ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियान मंगळारा भारत बायोटेकाच्या कोव्हॅक्सिनाक 6 ते 12 वर्सां पिरायेच्यांक आनी 5 ते 12 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक कार्बेवॅक्साक आपतकालीन वापराची परवानगी दिल्या. 12 वर्सांनी ताचे वयल्या पिरायेच्या लोकांक कोविड-19 वासिनाचे झायडस कॅडिलाचे 2 डोस घेवपाक मान्यताय दिल्या. फाटल्या 24 वरांत 2483 नवे दुयेंती, 24 वरांत 1399 जाणांक मरण. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.55%, सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.58%. देशाच्या विविध वाठारांनी कोविड-19च्यो नव्यो वाडट्यो केशी आनी चवथ्या ल्हाराच्या भयान कर्नाटक आनी छत्तीसगड सरकारान सोमारा मास्क घालप सक्तीचे करपा खातीर मार्गदर्शक तत्वां लागू केल्यात. जाल्यार इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मद्रासांत कोविड-19 प्रकरणांनी सातत्यान वाड जायत आसा. कारण मंगळारा 32 नव्या केशींची नोंद जाल्या आनी एकूण आंकडो 111चेर पावला.
एनसीआरात कोविड-19 प्रकरणांनी वाड जायत आसतना उत्तर प्रदेशाचो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथानान मंगळारा प्रतिबंधनात्मक उपाय येवजण करपाचेर आनी राज्यांत धोक्याचो सामनो करपा खातीर तपासणेंत लक्षणीय वाड करपाचेर भर दिल्या. दिसपट्टो किमान 1.5 लाख तपासण्यो करपाक जाय आनी संक्रमीत व्यक्तीच्या उपचारा खातीर आवश्यक ती सगळी वेवस्था करपाक जाय अशें ताणें म्हटलें. बिजिंगाच्या 22 दशलक्ष लोकां मदले 3/4 लोक मंगळारा कोविडाचे तपासणे खातीर लायनीत उबे आसले, कारण चीनाच्या राजधानीत अधिकाऱ्यांनी एक नवो उद्रेक थांबोवपा खातीर आनी शांघायांत फाटल्या एका म्हयन्या सावन चलिल्लें लॉकडावन थांबोवपा खातीर फुडाकार घेतला. 25 दशलक्ष लोकांक मूलभूत गरजो पुरोवपा खातीर चीनाच्या वेवसायीक केंद्राचो संघर्श पळयल्या उपरांत बिजिंगांत लोक अन्न आनी पुरवठो हाचो सांठो करीत आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. माडाचे सावळेत दीस सारपाक आनी गोंयच्या सोबीत सुंदर दर्यादेगांक भुलोवन जगभरांतल्यान जायते पर्यटक गोंयांत येतात. मात गोंयच्या दर्यादेगेर मजा मारपी हे पर्यटक आपल्या जिवाची फावा ती काळजी घेतना दिसना. इस्टराच्या सप्तकात गोंयच्या दर्यादेगेर 30 वयर आनी ताच्या फाटल्या सप्तकात 3 जाणांक बुडटल्यांक वाचोवपाक जीवरक्षकांक येस आयला. ही प्रकरणां दिसान दीस वाडत आसा. पळयात. लायफगार्ड कंपनीक राज्यांतल्या सगळ्या दर्यादेगांचेर आनी कांय धबधब्यांचेर लायफगार्ड सेवेची जबाबदारी सोपयल्या. दक्षिण गोंयांतल्या दर्यादेगेर 3 घडणुकांची नोंद जाल्या. दृश्टी मरिनान 3 जाणांक वाचयल्यात. ठाण्यातल्या एका 30 वर्साच्या दादल्याक बाणावले दर्यादेगेर रेस्क्यू ट्यूब वापरून जीवरक्षकांनी वाचयल्ले. त्या उपरांत राजबाग काणकोण हांगासर जीवरक्षकांनी बिहारांतल्या एका 45 वर्साच्या दादल्याक रेस्क्यू ट्यूब आनी सर्फबोर्ड वापरून वाचयल्ले. तिसरे घडणुकेत दूधसागरार एका 3 वर्साच्या हैदराबादच्या चलयेक रेस्क्यू ट्यूबाचो वापर करून जीवरक्षकांनी वाचयल्ले. दुसऱ्या एका घडणुकेत दृश्टी मरिनान अंजुनाच्या एका ट्रान्सजेंडराक वैद्यकीय मजत दिल्ली, जो पिवन बेशुद्ध अवस्थेत दर्यादेगेर पडिल्लो. जाल्यार कोलवा दर्यादेगेर 2 6 वर्सांची चलयो, एक मडगांव आनी एक अहमदनगरांतली तांच्या आवयंनी ती शेणिल्ल्याची तक्रार नोंदयल्ली. उपरांत ती कोलवा सांपडिल्ली आनी खात्री केल्या उपरांत पोलिसांच्या उपस्थितीत जीवरक्षकांनी तांकां तांच्या आवयच्या सुवाधीन केल्ले. जीवरक्षक चड करून बुडटल्या सांपडिल्ल्या स्विमरांक वाचोवपाक गुल्ल आसतना दर्यादेगेर सोरो पिवन हंदाधुंदी करपी आनी अशा जाग्यांचेर पर्यटकांक न धाडपा खातीर पोलीस बंदोबस्त वाडोवपाचेर चड लक्ष घालपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी पर्यटन क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिवपा खातीर आपलो तेंको आसतलो. तशेंच गोंयच्या लोकांचे म्हत्वाचे मुद्दे आपूण सरकारा मेरेन पावोवपाचो यत्न करतलो. गोंयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी सांगलें. Village tour is there. I have already covered about 100 villages. So my idea is to cover almost all villages in Goa. Public workers are should consider that the people are supreme. So as a governor, instead of sitting simply in the RAJBAGH, instead of that I am going to the people and meeting the people. And in a way, during my visit to village areas, normally tourists are attracted to beach areas and other things. Tourists from all over the world are coming, but our villages are, I think, equally or more beautiful on the point of view of environment and other most modern people's thinking is that life. Simply enjoying nature itself is a part of tourism. So like that I satisfied myself that within this 10 months I am a governor of Goa over the last 10 months. And, I am very happy to see that people are good at heart, and our MLAs and others, they are also working hard, and our village culture, according to Gandhiji, Bharata Darshan, you can see only through villages. So our villages are more beautiful. Real production is also, especially in the agricultural field, is going on there, and people's hard work. At the same time, I am looking into their problems also. I will convey it to the elected government from the central as well as state. Through that process, we will cooperate with the people, and for their welfare we will do. That's only India.
already Kankona, southern part, already the entire villages in Kankona Taluka covered, and this is the northern part. There also, I think, I hope I will be able to Full visit day. to all the villages. Sir, full day you are in Penne Taluka. So what you feel, sir? Then such a ancient temple is here, and people's culture is also the cultural thinking level and activities are also, in fact, appreciated by me. And through this process, I am also studying things. Being the first citizen of Goa, it is my bounden duty to see the people in and around the Goa, and through that process, Goa is one of the richest states in India. ज्यांना बेकायदेशीर गजालींक प्रोत्साहन दिवपा खातीर विभागामदीं सेटिंग अपयशी जाता त्यांना निमणे कडेन दोश आमदाराचेर येता. परवळीचो आमदार आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन फारपेट केला. मुख्यमंत्र्यान SIT स्थापन करून जमीन बळकावपाच्या गजालींचेर गुन्यांव नोंद करचे अशी मागणी खंवटेन केला. कांय दिसां पयलीं साल्वादोर दी मुंड पंचायतींत बेकायदेशीरपणान डोंगर कापपाचें काम सुरू आशिल्ल्याची कागाळ दाखल केल्ली. पुलीस, TCP आनी संबंदीत विभागा सयत पळोवणी केल्या उपरांत पुराय परिसर खाजगी जंगलांत येयल्ल्याचें दिसून आयलें. ह्या मुद्द्याचेर बेगोबेग कारवाय करतले आनी जर विभागान कसलीच कायदेशीर कागदपत्रां दाखोवंक ना जाल्यार TCPक परवानगी फाटीं घेवपाक लायतले. ह्या फाटल्यान एक सिंडिकेट आसा जे आपलो अजेंडा पुराय करपा खातीर सरकारी अधिकाऱ्यांचो वापर करत आसा असो आरोप रोहनान केलो. खंयचीच डिपार्टमेंटा कडेन आतां घेतल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी करून घेना. एक्सेस समज ताका डायरेक्ट दाखयता सकयल्यान खंयच्यान आनी इट इज लिगल, वी हॅव नो इश्यूज. बट इलिगलिटी प्रमोट करता आसतना डिपार्टमेंट समज आसात बाकीचे आसा, वी हॅव अ प्रॉब्लेम. कित्याक शेवटी दोंगर घेवपी एक आसता, कापपी दुसरो आसता, जांकां हांगा परवरीचें कांयच लेणें देणें ना, हू आर डुईंग समथींग फॉर देअर ओन इंट्रस्ट. आनी जेन्ना डिपार्टमेंट्स इनवॉल्ड अशें आसा कनायवन्स, तातूंत वाट लागतकर शेवटी आमदाराचेर डायरेक्ट येता की आमदार दोंगर कापता, आमदार दोंगर हें करता, आमदार दोंगर ग्रॅब करता. हे एलिगेशन्स आय हॅव हर्ड इनफ ड्युरींग द असेंब्ली टायम. आय एम ऑलरेडी आज द चीफ मिनिस्टर की ह्या टायमार SIT जाल्यार SIT फॉर्म करपाक जाय आनी पूर्ण तरेन जितले लँड ग्रॅबिंग केसीस आसा सगळ्यो लँड ग्रॅबिंग केसीस बूक जावनी, सगळ्यांचेर केसीस जावनी. दीस एलिगेशन्स वीच हॅव कम, दीस आर द सेम ग्रूप ऑफ पीपल हू आर मॅन्युप्युलेटिंग अलॉंग एट पंचायत लेवल विथ द सरपंच अँड अदर पीपल टू एन्श्युअर दीस थिंग्स आर डन. आमदाराच्या नात्यान आनी आज रुलींग गव्हर्मेंटाच्या हातून आसून आय वील एन्श्युअर दॅट इमिजिएट एक्शन इज टेकन ऑन दीस इश्यू. तो घेता आसतना डिपार्टमेंटा कडल्यान रिपोर्टूय मागिल्ले आसा. ताणें समज लिगल कितें आसा जाल्यार प्रोड्यूस करचें जाल्यार वी हॅव आस्क्ड TCP टू रिइन्स्पेक्ट एंड रिवर्स द परमिशन. फॉरेस्ट काडटा, कॉन्ट्रॅक्टाचेर घालता, TCP काडटा आनी कोणाच्या नांवार परमिशन दिता, घेतला आनी कोणें, जाल्यार हें कशें जाता तें म्हाका कळना. सो आय थिंक इन्वेस्टिगेटींग दीस वन इश्यू एज अ सॅम्पल वी वील नो. पूण अशेंच सुकूर जॉसवाड्यार जाल्लें, हीच सिंडिकेट थंय आशिल्ली, हीच सिंडिकेट हांगा परत आयल्या. And my clear charge is they are using government offices at that level which need very strict action. ताज्या खातीर SIT मागप, I will immediately move a note asking for a SIT, asking for this type of cases to be investigated. जे फ्रॉड जाल्या फाटीं ते कुमुदादीन जावं, सेरुलाच्या नाल्यार प्रायवेट लँडान जावं, हे फ्रॉड आमी नजरेक हाडिल्ले ऑपोजिशन आसतना सुद्दां ताजी नोट गेल्ली आसा. वी वील आस्क फॉर SIT टू बी फॉर्म्ड, a special investigating team who will only look at these matters and get the relevant departments to answer what questions are being raised. गोवा 365 खातीर परवरच्यान अमर चावरिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नोव्हेंबर 2021 फादर रमिरो लुईसान सुरू केल्ले क्रिसेंडो म्युझिक स्कुलान 24 तारखेक सेंट झेवियर बास्केटबॉल कोर्टान रिजन्स कास्टाच्या दिव्य उपस्थितीचो उत्सव साजरो करपा खातीर आपलो मॅर्सी कॉन्सर्ट आयोजीत केल्लो. राज फेर्नांडीस डी पिएट्रोच्या फुडारपणा खाला हे कॉयर क्रिसेंडो चिल्ड्रन्स कॉयर नांवाच्या संगीता खातीर आदीं स्थापन केल्ल्या क्रिसेंडो कम्युनिटी सेंटराची एक शाखा आसा. ह्या भुरग्यांच्या कॉयरात गायन आनी सॉफ्ट स्किलांनी प्रशिक्षण घेतलेले 700 युवांचो समावेश आसलो. मॅर्सी कॉन्सर्टात लॅटीन, इटालियन, इंग्रजी, कोंकणी आनी हिंदी ह्या 5 वेगवेगळ्या भाशांनी 11 हिम्स आनी प्रार्थना गितांचेर उजवाड घातलो.
क्रेसेंडो चिल्ड्रन्स कॉयर जावन आसा एक उत्सव गुणाचो, स्वादीक ताड्यांचो, स्वादीक वाजोंत्रांचो आनी वाजोवप्यांचो. आनी आमी हो प्रोग्राम हो कॉन्सर्ट ऑफ मर्सी हाडूंक जरी तर आमी हांगा पावले जाल्यार हे गूण जे देवान आमकां दिल्ले आसात ते आमी समोरूंक पावले, कित्याक आमी एकठांय आयले. राज Fernandez has been one of the main stirrer of this program. God bless him, because the talent that he has, and when it is put for the glory of God, the outcome that comes is immense. God bless every person who is part of the Crescendo Children's Choir. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Really fun and challenging. More than training them, the best thing I like about this choir is like every child, they have so much love and respect for you, that which is making me do wonders. काल रातीकडेन राज्यात 13 वाठारांनी गडगड जोगला आणि नेटाच्या वाऱ्यासहित बरोच पावस कोसळ्ळो. पेडण्यां सगळ्यात चड पावसाची नोंद जाली, जाल्यार राज्यात एकूण 6.58 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. जायत्या जाग्यांचेर वादळाची स्थिती निर्माण जाल्ली. पावसाक लागून उण्या तापमानात 5 डिग्री निसरण जावन तापमानाची नोंद 27 डिग्री सेल्सियस जाली. 28 मेरेन राज्यात पावसाची शक्यताय आसा, जाल्यार 26-27 वेळ जोगला गडगड आनी नेटाच्या वाऱ्या सयत पावस हजेरी लायतलो, जाका लागून लोकांक फावो ती काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. फुडल्या 48 वरांक चडावत तापमानान 1 ते 2 डिग्रीन वाड जातली, उपरांत ते 1 ते 2 डिग्रीन देंवतले असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. जाल्यार चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरतलें. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. राज्यांत 28 मेरेन पावस, 26-27 वेळ राज्यांत गडगड जोगला वाऱ्या सयत पावस. फुडल्या 48 वरांक चडावत तापमानान 1 ते 2 डिग्रीन वाड. आयचें चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 26 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.